नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। स्टॅम्प ड्युटी इतलीच लीज रजिस्ट्रेशन फी मिनेर कोंत्र सोपिल्ले उद्देगाक सरकार पीट निर्गतदार चाळवले। मुख्यमंत्री म्हणटा सध्या भरात फुडें पळोवया, गोवा फाउंडेशन मागता चौकशी। मिनाचो प्रेस पडलो, भरमसाट निर्गत टॅक्स मीन निर्गत पडली बंद। 2 महिन्यात कुस्कुटाची निर्गत ना। मिनेर म्हणटात मायनिंग सुरू जाले तरी एप्रिल मेरेन निर्गत अशक्य। उपासाक बशिल्ल्या कामगारांकडेन चर्चेक तयार, सरकाराचे सिग्नल। कामगार म्हणटात सरकारान आपोवचेच, खंयी वचपाक तयार। पयलें पावल कोण उखलता ताचेर आंदोलनाचो फुडार। ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या व्यसनांनी बुडिल्ल्या टोळयांचो फोंड्यां उपद्रव, फोंडेकारांक हुस्को, पुलीस फोर्स पडटा उणो। गृहमंत्री पार्सेकार म्हणटा ती गजाल पालक शिक्षकांनी पळोवपाची। आनी पर्यां वाळपयच्या काँग्रेस आमदारांनी 40 वर्सां 70च्या लोकां खातीर कांयच केल्लें ना। मोकाशांतल्या कूळ मुणकारांक न्याय दिवचो, कूळ कायद्याचेर बीजेपीचे 70तल्या राण्यांक जाप। खबर विस्तारान। लिजांचे स्टॅम्प ड्युटी इतलीच सरकार रजिस्ट्रेशन फी म्हूण घेवंक लागिल्ल्यान मिनेरांक कोत्र गेलां। थंड पडिल्ल्या उद्देगाक सरकार पिळपाक सोदता। मीन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा सध्या तरी थारायिल्ली फी भरचीच पडटली, ताचेर फुडें विचार जावं येता। गोवा फाउंडेशन म्हणटा मिनेरां कडच्यान सगळी वसुली करात। मिनेरांचे अर्थीक वेव्हारांचे डॉक्युमेंट खंय, फाउंडेशन काळे पयशांची चौकशी करपी शाह आयोगाक दितले। मिनेरांक आतां लिजांचेर वेगळी रजिस्ट्रेशन फी भरची पडटा, ती बी स्टॅम्प ड्युटी इतलीच। गोंय सरकाराचो हो निर्णय मिनेरांक मानवल्लो ना। सरकाराच्यो मागण्यो सोपून सोपना असो दावो मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकारान केला। We have a problem where the local levies are mounting, and one sees that there's no bottom to the demands that the government is making on the mining industry. The stamp duty has been increased on some of the new leases. Then the registration charges is equivalent to the stamp duty, which I think is the highest in the world and highest in the country. Nowhere is the registration duty for any other registration, whether it be land or whether it be anything else, is equivalent to the stamp duty, which I think is just another way of raising resources for the state from an industry which is already dying. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा मिनेरांक सध्या रजिस्ट्रेशन बी भरप चुकना, फुडें ताचेर विचार जावं येता। अशें आयकता हांव, आमी म्हटलां तुमी करा फारीक, म्हजे कडेन येवंक ना अजून, पूण करची फारीक, मागीर जाय जाल्यार कितें करूं येता, नेगोशिएशन्स करूं येता। डेट ना हे पळय, आमी तो बिजनेस जिवंत करतात। जेन्ना एखादो रिबर्थ जाता तेन्ना मदल्या 2 वर्सांचे लोकांचे, ट्रकवाल्यांची, बार्जवाल्यांचे कितलेशे नुकसान जाल्लें आसा न्ही। येवनी न्ही म्हजे कडेन, तांचे कडेन आपलें कितें दुख्ख आसा तें घेवन येवंक जाय न्ही, अर्थात न्ही। इतले मजगती मिनेरा कडच्यान सगळी वसुली करची अशें गोवा फाउंडेशन म्हणटा। मिनेरांचे अर्थीक वेव्हारांचे डॉक्युमेंट खंय, गोवा फाउंडेशन काळ्या पयशांची चौकशी करपी शाह आयोगाक दितले। It is not the same as 36,000 crores from Shah Commission. Shah Commission 35,000 crores is separate money. That is the mining that they have done outside the lease. This figure of 36,000 crores we calculated on the basis of the 5 years of mining declared illegal by the Supreme Court. That is, the Supreme Court said that from November 21st, 2007 till the mining was closed down till September 10, 2012, all mining activity in Goa was illegal, and we found that the total amount came to 25,000 crores. If we added 12%, it came to about 36,000 crores. Basically, we are complaining to Justice Shah that the Enforcement Directorate is not taking action against the biggest perpetrators of illegal mining in the state of Goa, and they are going after small fry. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस सामको पडला आणि पडत आसा। ते शिवाय निर्गत ड्युटी भरची पडटा 30%।
मिनाचे निर्गतीचेर 4 पैसे जोडटले म्हणल्यार मिनेरांक शक्य ना. बॉल्सांतले मोडून मीन निर्गत करपाची परिस्थिती अशीच उरल्यार येता ते एप्रिल मेरेन तरी मीन निर्गत जावंक पावतली म्हणपाची धडगत ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मिनाचो प्रेस पडला. भरमसाठ निर्गत टॅक्साक लागून मीन निर्गत बंद पडल्या. फाटल्या 2 म्हयन्यांत कुस्कुटाची निर्गत जाल्ली ना. ती सुरू जातली जाल्यार 2011 लायिल्लो 30% निर्गत कर काडचो पडटलो म्हणून देशभरांतले मीन निर्गतदार मागतात. देशभर मायनिंग उद्देग हाल्ला. गोंयचो उद्देग सापूच काबार जाला. परिस्थिती अशीच उरल्यार मायनिंग सुरू जाल्यार सुद्दां एप्रिल मेरेन तरी मीन निर्गत जावंक शकना म्हूण मिनेर शिवानंद साळगांवकार उलयलो. 3 वर्सां फाटीं भारत मिनाची निर्गत करपी संवसारांत 3रो देश आशिल्लो. मात आतां परिस्थिती उरपाटी जाल्या. अंदू ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबरांत मिनाची निर्गत जावंक पावूंक ना म्हूण फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्री सांगता. मिनाची निर्गत परत सुरू जातली जाल्यार 30% निर्गत कर फाटीं घेवचो पडटलो म्हूण फिमी मागता. देशभर मीन उद्देगाची परिस्थिती साप्प बरी ना. गोंयांत तर मायनिंग सापूच काबार जाला म्हूण मीन निर्गतदार असोसिएशनाचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार उलयलो. All India situation is bad and Goa is even worse because most of the exports from Goa were low grade ores. And when you talk about low grade ores, the price itself is low. And once you impose an export duty of 30%, it becomes unviable. At today's export prices, only grade that is exportable is plus 58%, where the FOB price is about $40. And if you knock off 10%, which is you're left with an FOB realization which could just meet up with your cost of production. As far as the low grade ores are concerned, which were bulk of the exports, say 56% onwards, they're just not marketable. And that is one reason why you will find that people like us who had bought ores in February last year in the auction are unable to sell them because the markets are completely depressed and we would be losing money if you sold. भरमसाठ कराचो फायदो सरकाराक जावंक पावचो ना. मिनाचे मार्केटूच जाग्यार येवंक आनीक 2 वर्सां तरी वतलीं म्हणून निर्गतदारांचें गणीत. We are trying our best to convince the government to reduce the export duty because you can collect a duty only when the exports take place, right? When let's say that there's export duty and and it's not removed, there are no exports. So in addition to not realizing the export duty, there's also a opportunity for the country and for the state to earn revenues which are lost. And in addition to that, the low-grade ores which are lying there will continue to be lying there. So I think the biggest sufferer of the export duty right now is the Goa government because they are not able to auction the stocks that have been they put up for auction, and they were unsuccessful in a couple of lots that majority of the low-grade stocks were unsold in the last couple of auctions. So hence we are nursing the stocks with the hope and prayer that someday the market will improve, which could happen in a couple of years, not before that. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. उपासाक बशिल्ल्या कामगारां कडेन चर्चेक तयार आसा म्हूण सरकारान सिग्नल दिला. कामगार म्हणटात सरकारान आपयल्यारूच पुरो. आपयत थंय वचपाची तयारी आसा. सध्या सरकार आपयना आनी कामगार सरकाराचें उलोवणें जायना इतल्यान आंदोलन पावलां. उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचें कितेंय बरें वायट जाल्यार कामगार फुडारी जबाबदार म्हूण आमदार प्रमोद सावंत उलयलो. आंदोलन सध्या प्रतिश्ठेचो प्रस्न जाल्ल्यान कोण पयलें पावल उखलता ताचेर आंदोलनाचो फुडार आसा. गोंय नोकर भरती आनी रोजगार कामगार संघाचे कामगारांचो बिरेस्तारांत दुसरो उपासाचो दीस सोंपलो. उपासाक बशिल्ल्या कामगारांचे कितेंय बरें वायट जाल्यार तांकां तांचो कामगार फुडारी अजीत सिंग राणे जबाबदार अशें भाजपा आमदार प्रमोद सावंतान म्हळां. मुख्यमंत्री कामगारां कडेन उलोवपाक तयार आसा. कामगारांनीच फुडें येवचें अशें प्रमोद म्हणटा. सध्याचे मुख्यमंत्री आमचे पार्सेकर सर हांच्यांनी आपली दारां उगडी दवरल्या डिस्कशना खातीर की तुमी येवन डिस्कशन्स करचें. बट तेंचे सो कॉल्ड लिडर्स किंवा त्या कोणूच तेंचो जो आसा हो मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ह्या विशयाचेर उलयना. फाल्यां सकाळीं आमरण उपोशण करून जर तांकां कितें जालें आसत जाल्यार ताका पूर्णता जबाबदार त्या युनियनाचे लिडर उरतले, सरकार उरचें ना. कारण तांकां सगळे डिमांड्स तेंच्या सरकारान पास केल्ले आसा. सरकाराक मेळपाक कामगार तयार आसात. मात सरकारान वेळ जागो थारावन आपोवचे म्हूण कामगार रावल्यात. कामगारां बरोबर सरकारान कामगार फुडाऱ्यांकूय आपोवचो अशी मागणी अजीत सिंग राणेन केल्या.
आसा त्या पद्दतीन हांव येवपाक तयार आसा. तेंच्यांनी डेट टायम वेन्यू दिवचो आनी आपयतना उपोशणाक बसलेले उपोशण करताय न्ही ते कितले दीस हे आसा भुकेल्ले आसा. युनियनाची जे लिडरशीप जी आसा न्ही ही कायद्यान लिडरशीप आसा. ते लिडरशिपीक आपोवपाचो आनी जी कितें बोलणी आसा म्हाका आनी एक रिक्वेस्ट आसा जी बोलणी आसा न्ही दॅट टॉक शूड बी हेल्ड बिफोर द मिडिया. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण सरकारान कामगारांचो प्रस्न सोडोवपाक पावलां उबारल्यात. थेट मुलाखतीक येयात आनी नोकरी घेवन वचात. अर्ज पसून करपाची गरज ना असो फॉर्म्युला सरकारान काडला. शुक्रारा सकाळ मेरेन कामगारांचो प्रस्न तडीक लागतलो अशी आस्त आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक विराम.